फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन चलपी प्रचारा उपरांत मंगळारा गोंयांत तिसऱ्या टप्प्यांत लोकसभेचें मतदान जालें. दर एका गोंयकारान आपलो हक्क उमेदीन बजायलो खरो, मात चिंबला तशेंच सोडून माडयला कांय मतदारांक मत मारपाक मेळना. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा गोंयांत तिसऱ्या टप्प्यात लोकसभा वेंचणुकेचें मतदान जालें. मतदानाचो हक्क दर एका गोंयकारान उमेदीन बजायलो. मात कांय मतदारांक केंद्रात पावून लेगीत ह्या हक्काची संदूच मेळ्ळी. चिंबलाची बायल सांगता ते प्रमाण पोरू खंय तिणें पंचायत वेंचणुकेक मत मारिल्लें, पूण ह्या वेळार अशें कशें जालें तें कळपाक मार्ग ना. दुसरे वटेन माडेल चोडणाच्या एका चलयेन नांव आनी पत्तो बदलून नवें मतदान कार्ड केल्लें. मतदान कार्ड आयलें, पूण मत मारपाक गेल्ले तेन्ना मतदान वळेरेचेरूच नांव नाशिल्ल्यान ताका परते येवचें पडलें. आयकात तांचें म्हणणें. आम्ही हांगा वोटिंगाक गेल्ली, सकाळच्यान वोटिंगाक ह्या बुथार त्या बुथार वचून आमचे चेक करतात आनी आमचे बियोले ते शर्मिला विचारले हांवें. ते म्हाका म्हणून लागले वचून मामलेदारान वचून विचार वोटींग हांगा कित्याक गेलो, पूण चेड्याचे म्हाजे हांगा येयल्लें आसा. म्हाजें वोटींग ना, म्हाज्या घोवाचें ना आनी म्हाज्या चेड्याचें ना. 3 जाणांचें ना, 2 जाणांचें आसा हांगा. चेडवाचें आनी चेड्याचें आसा आनी आमची म्हाजें ना, म्हाजें आनी म्हाज्या घोवाचें ना आनी म्हाज्या चेड्याचें ना. सकाळच्यान विचारता, सकाळी ह्या बुथार त्या बुथार त्या बुथार खंयची हाका लागली आसता चेंज केला. तुम्ही एकूच घरान रावता, एकूच फॅमिली, तुझे चेड्यांचे वोटिंग येयले. वोटिंग तांकां हांगा मारपाक रायट गावलो, बट तुमकां रायट गावूंक ना. तुमचो वोटिंगूच डिलेशन जाला. अरे हांव ह्याच गांवचे चेडूं आनी ह्याच गांवांच लगीन जाला आनी इतलीं वर्सां आतां वोटिंग करता. आनी आयज पळय जाल्यार गेल्या वर्सा सुद्दां आतां पंचायतीचे वोटिंग केलां हांगासर आनी आतां हे पळय वोटिंग ना. मोबायलाचेर ते एपाचेर सुद्दां पयलें एपाचेरूच दाखयता, हें न्हू नोट म्हणून दाखयता. आतां हांवें ताका विचारलें जाल्यार ते म्हाका म्हणटा कितें मामलेदारान वचून चवकशी कर. आनी 2 दिसांनी चवकशी. आयज मत आसा आमी 2 दिसांनी चवकशी करूं. म्हाजें आयज वोटींग म्हाजो आयज जो रायट म्हाजो वोट करपाचो आनी हे म्हाका म्हणटा आनी 2 दिसांनी वचून चवकशी कर म्हणटा मामलेदारा कडेन. मामलेदारान म्हाजी कट केला. कोणी केलं ते? आतां कोण बियलूक खबर आसतना कोणी कट केला ते म्हाका काय खबर ना. आतां आयज म्हजो रायट वोट करपाक इतलीं वर्सां वोटींग केली आमी आनी आमची 3 वोटींग वयता 3 वोट. हो म्हाजो रायट न्हू वोट करपाचो. हेच्या पयलीं कळ्ळें जाल्यार वोटींग म्हाजी कट केला. हांव कितें उपाय करूं जाय हाडटलें म्हाजें वोटींग. आयज बी इलेक्शन मारूंक गेलें. इलेक्शन हांव न्हू कित्याक घेवता म्हणून झुडे लावपाक इलेक्शनाक करता कांयच कळना म्हाका. आतां कांय दीस इलेक्शनाचें नांव कट केलें. इतलीं वर्सां आतां हांव वोटींग मारता ह्याच हितून मारता, हे शाळेन मारता. अचानक कळ्ळें की वोटिंग येत ना म्हणून. अचानक वोटींग आसा म्हणून आमी डायरेक्ट वोटींग मारता. हे गांवचे चेडूं आतां हांव म्हाजेच वोटींग हांगा भायल्या लोकांची घेवन हांगा वोटिंगाक गेल्लीं आसा. म्हाजें आवयलें नांव आसा संकिता शिरवणकर आनी म्हाजें लगीन जावन नांव जालां सानिका मयेकर. सो म्हाजें हांवें 2022 अप्लाय केल्लेलें आनी म्हाका 2023 म्हाजें कार्ड म्हाका मेळ्ळां विथ एड्रेस चेंज विथ 16 मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट आतां ह्या इलेक्शनाक म्हाका म्हाज्या रोलाचेर नांव येवपाक जाय आशिल्लें, बट म्हाज्या रोलाचेर नांव ना, सो आय कांट वोट. म्हाज्या हिसपान तरी लास्ट इयर म्हाजें कार्ड येयलां म्हणटकूच म्हाज्या रोलाचेर नांव येवपाक जाय आशिल्लें. कित्याक लागून आतां कित्याक प्रॉब्लम जाला कितें आतां तेंच्यांनी चॅक करपाक जाय. आमच्या लोकशायेन अशें म्हणटा की एक प्रत्येक सिटिजनाक एक हक्क दिल्लो आसा 1 मॅन 1 वोट प्रिंसिपलाचेर. आनी एक दुर्दैव की एक सिटीजन मॅच्युअर्ड आसा, आतां एक 21, ताजे कडेन कार्ड आसा म्हणून ताका आपलो हक्क गाजोवपाक आयज मेळना. अशें म्हणटा की इलेक्शन्स इज अ नॅशनल फेस्टिवल आनी त्या नॅशनल फेस्टिवलाक प्रत्येक मनशान पार्टिसिपेट जावचें. बट अनफॉर्च्युनेटली हो जो सरकाराचो गैरकारभार आसा आनी ताका लागून ताका आयज आपलो मतदानाचो हक्क बजोवपाक मेळना. ही एक खरें म्हटल्यार दुर्दैवाची गजाल आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.